बळकाची सुसंगी मिळून चिये भले भेटून बापा तुझे समोर आम्ही आयल्या आत्मिक तशेंच लौकिक कसो सुख संतोष कंतुस्को घेऊन आयल्यावर पूण तुझे हाती बाळकाची सुसंगी मिळून चिये भली भेटून बापा तुझे समोर आम्ही आयल्या आम्ही बापा तुझी विसलेली परसां एक पवित्र आस्थानी आसा की वो तुवें सदांच घेतलो संभ्रमूंक आयल्या वो बाळकाची सुसंगी मेळून चिये भली भेटून बापा तुझे समोर आम्ही आयल्या आत्मिक तशेंच लौकिक कसो सुख संतोष कंतुस्को घेऊन आयल्यावर पूण तुझे हाती बाळकाची सुसंगी मेळून चिये भली भेटून बापा तुझे समोर आम्ही आयल्या पवित्र नदीच्या नावान मिसाचें बलिदान प्रारंभ करूया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नफे. आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसूं. तुमच्या सोबे आसूं. जेजू बाळकांतय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजू बाळकान आमचे वयर वतुल्ल्या सर्व कृपेदन्याक महात कार्यांक जपांक अर्गां दिवंक आमी सांगात सोंबल्या. देखीन त्या सवां गरजो विनवण्यो घेवन आमी आयल्या. बावार्थान आमी हांगासर जेजू बाळका मुखार आमचे ते सवां घेवन आयल्या. आयच्या वांजेलान जेजू देवाच्या राजा विशीं शिकोवन दिता. फरिजे विचारतात देवाचे राज केदाळा येता आनी जेजू ताका जाप दिवन ते वयर तावन येना, भायर तावन येना, ते तुमचे भितर आसा, तुमचे मदें आसा, तुमचे थंय आसा. देवाचें राज म्हळ्यार जेजूस ताकाच आमी वळखून घेवचें, ताका स्विकार करचें. पूण जायते फावटी जेजूक आमच्या जिविताचो केंद्र जावन स्विकार करूंक फाटीं सरल्या तर मावन रावून सर आमच्या ल्हान व्हड पातकांची आमी दूख धरया. सांगात म्हणया हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणीनो उजगणे हांव सारून सांगता मनाची तून तोंडाव सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत पगिस्तां संपाद मरे सगळ्या देवतांक आनी पावना आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत काकूत सोम्या काकूत काकूत क्रिस्ता काकूत काकूत क्रिस्ता काकूत काकूत सोम्या काकूत काकूत सोम्या काकूत काकूत प्रार्थूय. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवून केल्याय देखून आमी तुका दिनवास जावं. ह्या जिवितांत ताची घडसाण साकून ददोशी जावं आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेल्या संतोशाची संपूर्ण भरती सोडूंक आमकां पावय म्हूण मागता.
आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो कुरुदेव तुझे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जे रासवट चलयता ससनाच्या ससना. जन्मायेच्या पुस्तकांतले वाचप. जन्मायेंत एक आत्मो आसा. हो आत्मो बुदवंत, पवित्र, अप्रतिम, जिनस्वार, सूक्ष्म, सुटसुडीत, तीक्ष्म, निर्मळ, नितळ, अखंड, दयाळ, चातुर, आडावंक नजो आसलोलो, उपकारी, मनशांक मोगाळ, तीर, सुरक्षीत, प्रशांत, सर पदवेदार, सर्वेक्षक आणि तो सर बुदवंत, निर्मळ आणि सूक्ष्म आत्म्यांनी व्यापक जावन आसा. कित्याक जन्मायेचें चालन सगळ्या चालना प्रास चड सुटसुडीत. ती इतली परिशुद्ध की सर वस्तूंनी ती भितर सरूंक व्याप्ती करता. ती देवाचे पदवेचो स्वास, सर्व पदवेदाराचे महिमेंतले शुद्ध वताप. देखून कसलेंच मेळे तिचे भितर रिगाना. कित्याक ती ससनीक उसवाडाचे प्रतिबिंब, देवाचे पदवेचो कथनातलोलो आसरो आनी ताच्या बऱ्यापणाचो रुपकार. ती एकलीच जाल्यारी ती सगळे करूंक शकता. आपूण बदल नासता रावूं ती संसार नवसरता आनी सर्व संतती पर्यंत भाग्यवंत आत्म्या भितर रिगून देवाच्या इश्टांक आनी प्रवाद्यांक उपसयता. कित्याक जो जन्माये सांगाता जियेता ताचो मात्र देव मोग करता. ती सुर्याप्रास चड परजळीत, सर्व नेकेत्रांचे राशी प्रास श्रेष्ठ. उसवाडाक सर केल्यार ती प्रथम स्थान घेता. कित्याक उसवाडा उपरांत रात येता. पूण वायट जन्मायेचेर जैत व्हरूंक शकना. व्हड पदवेन ती पृथ्वेचेर शेकान शेक पावता आनी सगळ्यो वस्तू बरे रितीन मांडून हाडटा. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. तुझे उतर सर्वेस्परा ससनाक भाळता. तुझे भूत सर्वेस्परा ससनाक भाळता. तुझे उतर सर्वेस्परा ससनाक भाळता. सर्गातावन ते सदांच धीर रावता. तुझे विश्वासीपण सर्वेस्परा संततेचे संततेक भाळता. तुवेर असलेले पृथ्वी भरी ते धीर आसा. तुझे भूत सर्वेस्परा ससनाक भाळता. तुझ्या फरमाना परमाणे सगळे आसुनी अस्तित्वात आसा. कित्याक सगळी रचनांच तुझी साकरी करता. तुझे उतर गासताना उसवाड फांगता आनी साद्या काळाच्या मनशाक समजणी दिता. तुझे भूत सर्वेस्परा ससनाक भाळता. तुझ्या मुखामळाचो परसळ तुझ्या साकराचेर फांकय आनी तुझी विधी नियमा म्हाका शिकय.
म्हजो जीव सांबाळ आनी हांव तुका वाखणटलो तुज्या उपादेसा वरवीं म्हाका आधार मेळ्ळो तुझे उतर सर्वेस्परा सस्नाक बाळटा तुझे उतर सर्वेस्परा सस्नाक बाळटा Alleluia, 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 Alleluia. हांव दाखवाल तुमी ताचे फाटेन म्हणटा सोमी जो कोण म्हजे सवे रावता आनी ताचे सवे हांव रावता तो येतेश्ट फळ दिता Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुवे देवाचें राज केदळा येवचार आसा अशें म्हणून फारिजेवांनी जेजूक सवाल केल्ल्या वेळार तो तांकां जाप दिवन म्हणलो देवाचें राज दोळ्यांक दिसचे बरी येना वा पळय तें हांगा आसा आनी पळय तें थंय आसा म्हूण कोणीय म्हणसना कित्याक देवाचें राज तुमचे मदेंच आसा उपरांत तो आपल्या शिसा लागीं म्हणलो मनशा पुताचो एक दीस पळोवंक तुमी आशितल्यात तसलो काळ येतलो पूण तुमकां तो पळोवंक मेळचो ना पळय तो हांगा आसा आनी पळय तो थंय आसा म्हणटले पूण तुमी भायर सरनाकात आनी तांच्या फाटल्यान धांवनाकात जग लावणें मारतना जशें एक पोंता तावन आनी एक पोंद पर्यंत मळब थळथळटा तशें मनशा पूत आपल्या दिसा दिश्टी पडटलो पूण ताचे पयलें ताणें जायतें सोसूंक आसा आनी हे संततेन ताका निराकरूंक आसा देवाचें उतर जेजू बाळकातय मगाच्या भावनो आनी भयणीनो देवाच्या राजा विशीं शिकोवन आयच्या वांजलांत आमकां नियाळाक आसा एक सादें दृश्टांत तुमच्या मुखार दवरता एक पावटी एका भिकाऱ्याक आपल्या बापाय तावन लाभिल्ली आस्त जावन आसा एक बॅत एक पोतें आनी एक बशी आनी ही घेवन तो भिकारी सदांनीत एका गदेगेर तो भीक मागून आसलो आनी एक पावटी त्या वाटेन एक भांगाराचो व्यापारी पाशार जाता आनी ताच्या हातांत आसलें एक नाणें त्या भिकारी त्याच्या हातांत आसलेल्या बशेक तो उडयता आनी थंयसर तें नाणें त्या बशेंत उडयता आसतना एक आवाज ताका लागता आनी तो म्हणटा ही एक सामान्य बशी न्हय ही एक सामान्य बशी न्ही ही एक भांगाराची बशी आनी
भांगाराची बशी घेवन तूं भीक मागून आसाय. असो विशयी भावो भयणीनो आज आमी नियाळ करता. आमचे लागीं देवाचें राज आसा, तुमचे थंय आसा, तुमचे भितर आसा, तुमचें मोदें आसा. जेजूस आमचे संगी आसा. पूण जायते फावटी आमी सोदून येने तेने धांवता. खंयसर राजा बाजात आसतना जेजू थंयसर आसा म्हूण थंय धांवता. कोणूय आमकां सांगता तर थंय बरें जाता म्हूण आमी एका जाग्यार धांवन आनी एका जाग्याक आमी धांवनूच आसा. पूण तो जेजू क्रिस्त आमचें मोदें आसा. देवाचें रास मिनत काण वा साधन करून प्रायज जोडचें न्हय. देवाचें रास सदचें म्हळ्यार सकाळीं धांवन एका दिसा सकाळीं उठून एका जाग्यार धांवन आनी एका जाग्याक वचचें न्हय. देवाचें रास चलत्या जिवितान जियोवचें. कित्याक जेजून आमकां बरो तुमच्या मापान जिवीत दिलां आनी हें जिवीत संपूर्ण रितीन जियो तसो आमकां आदार दिता. कित्याक तो आमचे संगी आसा, आमचे थंय आसा, आमचे भितर तो आसा. खंयसर तो आसा. देवाचें रास खंयसर आसा. एका जाग्यानी आसा. फिरगजेन समुदायान आमच्या कुटुंबान खंयसर क्रिस्ताचीं तत्वां आसात. क्रिस्ताची शिकोवण आमकां जियोवंक पळोवंक मेळटा. ती शिकोवन आमी खंयसर केदाळ आमी जियेता. थंयसर देवाचें राज आसा. खंयसर आमी ती सुवार्ता जियेता. मोग बोगसांनी सोडदोड सांगातपण एकामेकाक साहकार देवाची सर्व देणी आमी देणी आमी आमच्या कुटुंबान जियेता. त्या वेळार देवाचें राज आमकां एका जाग्यांनी पळोवंक मेळटा. देवाचें रास म्हळ्यार कितें थंयच म्हणून ताका एक डेफिनेशन वा वाक्यान आमकां दिवंक असाध्य. कित्याक ताचो अर्थ आमी उणो करून घेता. देखून जेजून देवाचें रास कितें म्हणल्यार एक स्पश्ट व्याख्यान दिवंक ना. जायत्यो उदाहरणां वा दृश्टांतां दिल्यान. पूण देवाचें रास म्हळ्यार हेंच म्हणून दृश्टांतां रुपान शिकयलां वा आमकां समजोवनी दिल्या शिवाय एक सादें एक व्याख्यान आमकां दिवंक ना. कित्याक ताची मीत आमी ल्हान केल्ले बरी जाता. आमी एका परिदे भितर देवाचें राज केल्ले बरें दिता. देखून देवाच्या राजा विशीं एक स्पश्ट व्याख्यान आमकां वाचूंक मेळना. पूण जायतीं दृश्टांतां आमकां वाचूंक मेळटात. कित्याक हाका एकच अर्थ दिवंक आमी आसात. कितल्या मापान आमी समजूंक आमी मुखार येता तितल्या मापान तितल्या गुणायेन अर्थ आमी सदांच आमी नियाळ करूंक जाय. ताची गुणाय उबाराय रुंदाय आमकां वर्णूंक असाध्य. देवाच्या मोगा विशीं एक अपुरबायेचें गीत आसा. तो मोग भोव उंच हात थंय पावना, भोव गुण तळ खंय कळना, भोव रुंद पोंत सयत मेळना. ताच्या राजाचो मोगाचो अनुभव आमी एक दीस आमी करूंक जाय. देवाचें राज जियोवचें म्हळ्यार सुलाभायचें न्हय. पवित्र स्नान मागणें नोवेन बरें जिवीत कितल्यार मात्र न्हय. एक दीस ताच्या मोगांत वाडचें. सोम्याक संपूर्ण रितीन स्विकार करचें. देवाचें रास स्विकार करचें म्हळ्यार जेजू कसो स्विकार करचें. तो आयिल्लो ह्या संवसारी आमच्या पासत आमच्या पातकां पासत. तो आजुनूय आसा आनी मुखार सदांकाल तो आसतलो. ताच्या अनभोगान ताच्या मोगांत आमी सदांच जियोवचें. हें जिवीत केवळ उतराच्या सैलापाचें न्हय. चलत्या जिवितांत हो संदेश आमी पाळूंक जाय. सोम्याक आमी संपूर्ण रितीन स्विकार करूंक जाय. मातेवाच्या 17व्या अध्यायांत 21व्या वाक्य आमी वाचता. म्हाका सोम्या सोम्या म्हूण उलो करतलो सर्गा राजांत रिक्सो ना. पूण जो कोण म्हज्या बापाची कुशी करता तो सर्गा राजांत रिकतलो. तर सर्ग मेल्या उपरांत न्हय. सर्ग ह्या संवसारांतच आमी जियोवचें. क्रिस्ताची मोलां जियेत आसतना आमकां नीज संतोश आमकां भोगूंक मेळटा. वायट संगतेक आसतना वायट आदरतनाय आमकां थोडे फावटी संतोश जाता. बरें करतनाय आमकां जायतो संतोश भोगता. पूण ह्या दोना संगती मदें जायतो व्यत्यास आसा. देवाचें राज हांगाच जावन प्रारंभ जालां. हें जिवीत आमकां लाभलां आनी तें कैदळा मरणा उपरांत शेवटाक पावता. त्या वेळार तें संपूर्ण जाता. दृश्टांत दिवचें तर येवच्या वर्साक आमी एक पिकनीक आसा करता तर ताची तयाराय ह्या वर्सा जावन आमी प्रारंभ करता. तो जागो तो कसो आसा, तो
कितल्या मापान आमी कितली जोगती तयाराय करूंक जाय ती सकट तयाराय आमी ह्या वर्सा करता आनी तो संतोश थंय वेसो संतोश आमी केदाळा मांडावळ करता थंयसर वचूंक त्या वेळार तावन आमी बगोवंक प्रारंभ करता आनी थंयसर पावता आसतना तो संतोश संपूर्ण जाता आनी शेवटाक तो पावता. जेजू म्हणटा हें देवाचें राज दोळ्यांक दिसचें बरें येना, दोळ्यांक दिसचें बरें तें येना. तर तें कशें येता? तें काळजाक लागचें बरें येता. हें राज केवल धर्मीकते थंय आटापून ना. धर्मीकथा म्हळ्यार आमी पळच्यो सर्व रुली रेगरो मात धर्मीकथा आमी भेटोवच्यो वा सक्रामेंत जावंक पुरो एक आमी भेटोवची ती मागणी. पूण ही धर्मीकथा आध्यात्मिकतांत बदलूंक जाय. आंतरीक रितीन तसो अनुभव आमी जोडूंक जाय. कितल्या मापान आमी अनुभव सोडता त्या वेळार आमचें जिवीत आध्यात्मिकतेक बदलूंक साध्य. फरिसे विचारतात हें राज, हें देवाचें राज केदाळा येता, केदाळा येता. कित्याक देवाचें राज तांचे मदें आसलें पूण ते केवल रुली रेगरो पाळच्यांत मग्न जाल्ल्यान तें राज तांकां पळोवंक दिसूंक ना. कालच्या दिसा आमी नियाळ केल्लो वांजेल जेजू 10 जाणां कोडकारांक गूण करता. थंयसर एक कोणाक दाखयता तरी फरिसेव हें समजूंक शकनात. जेजू तांच्या संगी आसल्यारय जेजूक ते वळखूंक नात, कित्याक ते आध्यात्मिकतेंत रिगोवंक नात. क्रिस्त येतना रोमागार क्रिस्ताच्या दुसऱ्या येना वेळार तांणी चिंतलें रोमागार पळतले आनी राज कारबार आमकां बगूंक मेळटलें. क्रिस्त येतना रोमागारांक धांवडोवन इस्रायल गांव आमच्या हातीक लाभतलो आनी संपूर्ण रितीन आमी देवाचें राज अनुभव करूंक शकतले हांव म्हणलें चिंताप तांचे थंय आसलें. पूण देवाचें राज मोग त्याग सत नीत दया ह्या संगतींनी आटापून आसा म्हणलें चिंताप तांचे थंय संपूर्ण रितीन तांच्या मोतीन कसोवंक नातलें. तरी आज तरी देवाचें राज खंय आसा? खंयसर जेजू आसा, खंयसर जेजू आसा थंयसर हें देवाचें राज आसा. जेजू म्हणटा तुमी म्हाका पळोवंक आशेतल्यात पूण तो पळोवंक मेळचो ना. कित्या खातीर तो आमकां पळोवंक मेळचो ना? कित्याक कोट्यापणाच्या संवसारीक कुशालकायेंत आमी लबधून रावल्या. देखून जायते फावटी देवाचें आजर पळोवंक आमकां बगूंक साध्य जायना. कितल्या मापान आमी बुडल्या म्हळ्यार थोडे फावटी आमच्या हातांत मोबायल आसूनय आमी मोबायल खंय आसा म्हूण आमी सोदता. हातांत वस्तू दवरना आमी तो वस्तू आमी जायते फावटी एर जाग्यांनी आमी सोदता. कित्याक आमी तितल्या मापान संवसारी संगतीन बुडोवन गेल्या. एर संगतेची गरज वा एर संगती आमकां आमच्या दोळ्यांक दिश्टेक पडना. देखून जेजू म्हणटा सदां तुमी पयले देवाचे राज आनी उरल्यो सकट संगती तुमच्यो जावंक पावतल्यो. आमी उलटा करता, एर संगती सोदता पूण देवाचें राज आमी सोदच्यांत आमी फाटीं सरता. सदांय वचून देवा लागीं हें दी तें दी म्हणच्या बदलाक जेजूकच केदाळा आमी आमचो कर घेता. त्या वेळार मात्र आमी देवाचो नीज अनुभव आमच्या जिवितांत बगूंक आमी शकता. कित्याक सांतिनी न्ही जेजूकच स्विकार केल्या उपरांत कसलेच हर संगती तांकां गरज म्हूण जेजूंक ना. कित्याक जेजूच तांचे सोवें आसलो, तांचे मोदें आसलो, तांकां तो वाड दाखोवन आसलो. इस जनवाय देवाची जनवाय आज आमी मागोवंक जाय. जनवायेच्या पुस्तकांत हांव आयचें पयलें वाचप आमी नियाळ केल्लें आसा. देवाची जनवाय म्हळ्यार कितें? ती जनवाय नितळ पवित्र सुडसुडीत सुर्या प्रास परजळीत दयाळ चतुर तीक्ष्ण निर्मळ अप्रतीम. कोण ही जनवाय सोदता ताका देवाचें आजरपण बगूंक मेळटा. ही जनवाय म्हळ्यार आमी शिकाप जोडची ती जनवाय न्ही. सान पाऊल कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पत्रांत ह्या जनवायेचो नीज अर्थ आमकां दिता. सान पाऊल बरयल्ल्या पयल्या कोरिंतकारांक अध्याय 1 वाक्य 20 आनी 4 क्रिस्तस देवाची सकत आनी जनवाय जोडची म्हळ्यार क्रिस्ताकच जोडचें, क्रिस्ताकच आपणावचें, क्रिस्ताकच स्विकार करचें. पवित्र स्नानांत ताका आमी स्विकार केला. तो आमचे मदें आसा, आमचे भितर आसा, आमचे थंय आसा. आमचो एकच उद्देश जावंक जाय, तसो अनुभव करूंक, ताच्या आजरपणांत रावूंक, ताच्या मोगांत रावूंक, आमच्या जिविताचो शेवट सोडूंक. तर तसो जेजू क्रिस्त परत आमच्या ह्या वेदीर उंड्या आनी वायना रुपार
आमचे मोदें कुरूस हजर जात आसतना ती कृपा आमी मागून घेवया. आमेन. Que papatu wundo vai bukan tuka hasbitui tau buklung daye wundo vai jivitaka dimun mata jivitamci तुझे देने तुझे विने हरताराई करते जीवार तुझे कुरपे पेल्या सेवे पोळा बुरे गे बापा तू वुवुंदुवाय Mukan tukam hasbitita beklung daye wuduwan jivitakan dimun mata. भाऊ भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदवेतार देवा बापाक मानतात असलें सावंदे मन मागात. हे तुमच्या हातून बलिदान आपल्या मनात आणि मैमीक आणि आमच्या केपेसक जावा सर्वस्वर मानून घेऊ. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागतां तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें उदार मनान आमकां बसयलां तर ताच्या नांवान आमी भेटयता तें देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण मागता. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नफीं. Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सुबे आसो आमची कळसाव बारुया. आमी ती सर्वेस्पुरातय उभारता सर्वेस पौराक आमच्या देवा दिन वसूया. वयशी आमी करूंक फावो. सर्वेस परापवित्र बापा सर्पद वेदरांनी ससनाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो तिसो आनी आमच्या फायदी असो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कुळतुवेर असलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रसना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रथमे तुका वाखणता तारान मेळ्ळेली तुजी परजा सर्गार एका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या संतां भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां संगती संतोषान निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र तळपारस सर्वेस्वर तो सर्ग आणि संसार भरला तुझ्या वैभवान हूं सर्गी तुका जय जय सर्वेस्वराचे नावे येता ताका जय हूं सर्गी तुका जय जय. बापा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून दिनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. सावंती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस केयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पवची. तेच परी जेवण दस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेज केयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनेक कराराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेज मनशा पासोत ते वारोवतलें हे म्हज्या उगडासा करा.
बाबडता सोगोट परगतूय सुमयांची तुझे मरण आम्ही स्मारता तुझे पुनर्जीवन आम्ही पकडता तुझ्या येण्या सुमयांची आम्ही अत्रेकता तुझ्या येण्या सुमयांची आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कुड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावां भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्यान सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव मरिये देवाचे माये संगती भाग्यवंत सांजुजे भाग्यवंत दमदूत आनी सोर कळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सर आमची वैयक्तीक कुटुंबाची मागणी सांगता घाल जेजून शिकयल्ले प्रार्थन सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पुनिसा तुझे राज संकळी तुझी खुशी सगळ्यात जाता तशी संसारांत जा. आमचो दिसपट्टो त्रास आमकांदी आनी आमी आमचे शिता तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणीन पळोवंक नाका पूण आमकां निवार. सर्वेस परात सर्वायटांतले आमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस कायम कांदी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन एकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोलतेन सरपातकांतले सुटय आनी सराकांतांतले वाटाय. कित्यार सुरती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तुजी येतना रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माय मगसू गुर्तू सावन एकामेकाक पळोवन शांती देवया. देवाची शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ओ सवनासा जेजू क्रिस्त देवाची शिळी संसाराचें पाप करता ती
येशळेच्या जेवणाक पयलीं आमी सर्व सुभागी सुम्याथ्यम भितरची म्हाका फोना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रितीवन बापा, तुज्या पुताच्या नांवाक मान दिवन सगळ्यांनी तेमी मोडची म्हूण तुवें येवचिलें. ह्या तुज्या मोगाचे येवजेने पासूत उदिनवासन सोयज्ञ संभ्रमन जेजूच्या नांवाक काटापलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशाक पावय म्हूण मागता हांव. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसाराक जियोवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका ससनाक वाखून आमकां पावय म्हूण मागता हांव. आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचें नफें. सर्वेस्पोर तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सोबे आसो. सर्पदवेदार देव बाप
आनी पुत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशीर्वाद करूं. वसुनेयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वोड उपकार. दय करून बसा. बोन निबडिनो तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायची सकाळ मागता. गुड मॉर्निंग. आयचे मिसाचे मरिदान भेटयला मनदेक बाब आयवन डिसोजा, नमन बाळक जेजू पत्राचे संपादक, तशेंच तांचे संगी आसात फादर जोझफ डिसोजा आनी फादर वॉल्टर लोबो. तांकां तुमचे नांवें देव बरें करूं म्हणटा. ह्या हप्त्यांतली लितुर्जी अशी आसा. शुक्रारा दीस हंगेरीची सा एलिझाबेथ हिचें स्मरण आमी करता. येवच्या मंगळारा दीस मोरयेक तेंपलान भेटयल्लें एक स्मरण आमी आचरण करता. आनी पवित्र सभेंत तो दीस भितरल्या माद्रींचो दीस म्हूण आचरण करतात. आनी बुधवारा दीस सा सिसिलिया हिचें स्मरण आमी करता. हर एक वर्सा जेजुरायेच्या फेस्ताच्या आदल्या आयतारा दुबळ्यांचो दीस म्हणून आचरण करतात. आनी ह्या वर्सा हो दीस येवच्या आयतारा येता. पापा फ्रांसिसान हो दीस स्थापलेलो जावन आसा आनी ह्या वर्सा 7व्या वर्साचें आचरण चलता. देव बरें करूं. आतां नोवेना खातीर दिंबे घालया. प्रागाच्या जेजू बळकाक नवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावन सो म्हजो संतोष. जेजू मनशांचो इश्ट जावन येयलो. सरतरांच्या गरजांनी तो मनशाक पावलो. पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. तावन मनशाक ताच्या सर गरजांनी तो प्राग सो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. म्हणून रवन सर आमच्या त्या सांवा पासून कर्सां पासून आमी मागया. सैत्यांनी तांच्या त्या सांवा पासून हांगासर तांणी बरोवन दिलां. तांच्या त्या सांवा पासून मागोवंक सांगलां. तुमी सैती त्या सांवा घेवन हांगासर आयल्यात. कुटुंबा पासून वैयक्तीक कर्सां पासून प्रत्येक रितीन मागया. पळय तो लोक कश्टांत आसा, पिडेंत आसा, कर्सांनी जेजू बाळका लागीं बावडटान हांगासर मागोवंक आमी आयल्यात. आमची मागणी, आमच्यो गरजो सर आमची त्या सावा आमच्या विनवण्यो बावडटान जेजू बाळका मुखार दवरया. तो कोण मागता तो घेता, बुडयता ताका उक्तें जाता. मागा तुमी घेतल्या सुद्दां तुमकां मेळटलें. पळया तुमकां उक्तें जातलें. हें बावडटान आमी हांगासर आयल्या वाचता. देवाचें रास आमचे संगी आसा, आमचे थंय आसा, आमच्या मदें आसा, आमचे भितर तूं आसा. आमचो गरजो तो जाणा. देखून आमची मागणी मावनपणी जेजू समोर आमी दवरया. संगत म्हणी ई बगेवून जेजू बाळका तुजी सर पदवी आज्या पितरान बुडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव देवूंक उखललो आसता. ते पातिनेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक. आनी तुज्या बेसावणी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवन तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्या मोक्षता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका. कोण वायटांतल्या आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलिले सुमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सेवें फळ तुजे कुशीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मरे कृपेन बोलिले सुमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सेवें फळ तुजे कुशीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मरे कृपेन बोलिले सुमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सेवें फळ तुजे कुशीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घालण्याक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घालण्याक.
महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घालणे आयकमची जेजू बाळकाक मागणे सांगता म्हणया ए अजा पंचा आमच्या वेरसार काळसांचेर एका कुळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुझ्या मुखार सरपडून आमी मागता तुझ्या इतलें बरें मोतेन बरयलें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार सुंदी आनी इतल्या यात्रेकार मागची कृपा आमकां दिवन दीत काड आमचे वयले सर्कस आनी निराश पावन जी कुमक आनी बुसावन आमकां धाड बापा आनी पवित्रत्वा सांगता आमी तुका वरनुच्या सदां सर्वता आमेन म्हणून रवन जेजून आमचे वयर वतुल्ल्या सर्व कुरपे धन्या अर्गां दिव्या अर्गा मागणे सांगता म्हणया ए भोव उदार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता तुवें आमकां दाय केल्ल्या देवडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्या खाकडे आमी वर्णितल्या तूं जावन आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पतीनी तुजेर आमी दवरता तुज्या आजाबाची माझी मरीपात तुजे भक्त सगळ्यांनी इस्तार दी सर लोक तुज्या बाळपणा मान दिवन दी आनी तुज्या कळानातली देवीक मजत जोडून दीत सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन आशीर्वाद आशीर्वाद स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावूं आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावा आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावा आनी तुमकां वात व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावा आनी तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो रावा आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं सो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोवे जेथ आनी रास करता ससनाच्या ससना पिडेस्तांचेर आशीर्वाद आसा आयकन मुखार येवचें भाऊ भयणीनो भलायकेवंताकनी बगार पिडेस्तांक मात्र वयसाची गरज म्हूण पासारलो जेजू सर्तीच्या पिडेनी वळवळून आसल्ल्यांक कुडी आत्म्याची भलायकी आनी समाधान पाटयलो वयसलो ताचेर पातयेल्ल्यांक ताणें बरें केलें मेल्ल्यांक जिवंत केलें आज त्याच जेजू वयसाची सकत आमच्या पिडेस भावा भयणीचेर चोखून हांगासर आसा चोखून आमकां कळीत आसा तांकां तांचेर ही सकत वळोवन दी म्हूण ह्या वेळार प्रत्येक रितीन आमी मागया पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन ती बरच्याक जेजूचो आशिर्वाद मागया मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता जेजू तांच्या सिनेगोगांनी शिकयत राजाची बरी खबर गाजयत आनी लोकां मदली सरतरांची पिडा शिडा गुण करीत अख्ख्या गलिलियांतल्यान भोवलो ताची कीर सगळ्या सिरियान गाजली आनी तरावळ पिडेनी कश्टतेल्यांक दुखीन वळवळतेल्यांक देंवसार लागल्ल्यांक मरलोक आसल्ल्यांक आनी आर मारिल्ल्यांक लोकांन ताचे सरशीं हाडली आनी तांणी तांकां गूण केलें बावडतान आमची मागणी जेजू मुखार दवरया तुमची साप तुजे लागीं मागता हांव आयकमकां तुजे लागीं मागता हांव आयकमकां दयाळ बापा पिडेन कुस्टूंच आमच्या भावा भयणीक आपली दूख आटाबिटे सोसून व्हरूंक कृपा दी तुजे लागीं मागता हांव आयकमकां कनवळ्या बापा हांगासर आसच्या ह्या पिडेस भावा भयणीच्या बावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तांकां संपूर्ण भलायकी सबस्काय आनी तृप्ती लाभय म्हूण मागता हांव तुजे लागीं मागता हांव आयकमकां मगळ बापा ह्या भाऊ भयणीच्या दुकान भागीदार सावन तांकां आदार दिवच्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांक तुज्या मोगान आनी समाधानान बर म्हूण मागता हांव तुजे लागीं मागता हांव आयकमकां काकुळदारा बापा विविध पिड्यांवर आनी क्लास आनी आकांतांनी आपले दीस सरच्या निराधार आनी निर्गदेक पिडेस्तांचेर तुज्या दयेचो उजवाड फांकय म्हूण मागता हांव तुजे लागीं मागता हांव आयकमकां दयाळ बापा आस्पत्र्यांनी प्रायवंताच्या घरांनी आसच्या पिडेस पावा भयणीक बरी भलायकी फावो कर तांकां शुश्रुषा दिवच्या दाखतेर तशेंच नर्सांक तांच्या सेवेन सोंसणीकाय आनी दादोसकाय लाभय म्हूण मागता हांव तुजे लागीं मागता हांव आयकमकां ह्यो सोर आमच्यो विनवण्यो जेजूच्या मागण्या दुवारी सर्गी बापा कुबारिया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो त्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार आशिर्वाद सर्वेस्परा बापा अगणित काकुळदार आनी दयाळ तूं तुज्या वर्त्या मोगाची निशाणी जावन आसच्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान
सर्गींच्या राजाची बरी खबर प्रगट केली आनी पिडे अनवरांनी वळवळतल्यांक परिहार दिलो. ह्या तुज्या उपकाराची प्रत्युपकारी जिणी ह्या पिडेस्त भावा भयणी थंय मुखार व्हरून दी. तुजेर तांकां आसा तो बोवाड तांचे थंय कटपा बरी थीर जावं दी. उस बोवाड जावं दी तांकां आपल्या पिडे अनवरांनी बचावी. तुज्या अपरमीत दयेक लाले उंच्या आमच्या भावंडांक तुजी साप जावं दी. तांच्या भलायकेचें देणे हें तांकां सदांच फावो कर. तांकां तुजो आदार सर संगतींनी बरी भलायकी कश्टान सोंसणीकाय सदांच लाभय म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचें नवीन आमेन. Urka tuka Jesu balka Urka dita astuka Diyak mosa kersakatan sangga Insur pona apar mantau setang Diupon sadun Sumsara kailo pakyang perang Siksun diloi Amchi serpatka Tuwe wawoile Tuja gaya warvi Gai gun kele Hurka tuka Jesu balka Hurka kita astuka Dilyak moza Gerzakata sangga Tiksur pona Apar mantau setang Mughal putra sove Ampar purishirwati amkam मगेन कुसाचे कुर्बेन वर आमकां आमचे तेव्हा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नामी आमेन. नव्या वर्साची कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी आता मोकळीक जाल्या. हर दिसाची वाचपां, कीर्तनां, वांजेल, प्रेरणदायक आनी सकाळीक नियाळ, सांताची जिणी आनी त्या दिसाचो महत्व मात्र न्ही 20 पानां चालती मागणी आनी हर नोवेना हातून आटापता. सदांच्या सुवात्यांनी ही प्रती मेळटा. आजच तुजी प्रती घे आनी नव्या वर्साक देवाच्या उतरा सोवे मेट काड.